संतोषात सोमया मंदिरात सोमल्या गीता गावन मातूर तुका हरसिताव आमचे तुवे बोतुल्या सर्देल्या पासून हरका भेटयताव दिनवाशी काळजा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावूं राखलाय आमकां सदां मोगाळ सुखा दुखा दिवन आमकां आधार जाताय आमचो पळवून सांबाळना संतोषात सोमया मंदिरात सोमल्या गीता गावन मातूर तुका हरसिताव आमचे तुवे ओतल्या सर्देल्या पासून हरका भेटयताव दिनवाशी काळजा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो भावन आनी भयणीनो दीस उजवाडता आसतना येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी जमल्या देवाचें उतर आयकूंक ताकाच आमचें खाण जावन सेवूंक हो दीस हें भाग आमकां फोव केल्ल्याक जेजूक अर्घ दिता आसतना आमचें पातक आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पवित्रपणी ताका सेवूंक ताचो अनुभव करूं आमकांच आमी आयती करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुगण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर विस्ता काकुळट कर विस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर प्रार्थया सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्रत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय हेच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बळ आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडिशें कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन इझकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सरेस्पराचें उतार म्हाका पावलें मनशा पुता जेरुजालेमाक ताच्यो खांटाळ्याच्यो करण्यो कळीत कर आनी सांग सरेस्पर देव जेरुजालेमाक अशें म्हणटा तुजो आरंभ आनी तुजो जल्म कानानगाराच्या देशांत जालो तुजो बापूय आमोरीत तुजी आवय इतीत
तुझ्या जल्मा विशीं सांगचे तर तूं जल्मल्लें त्या दिसा तुजे बोंबलेची नळी कोणेंच कातरूंक ना, तुका उदकान धुवन नितळ करूंक ना, तुज्या आंगाक मीठ गोश्टूंक ना, पाळयांनी तुका गुटलोवंक ना, हांचे पैकी एक वस्त पर्यंत तुजे पासत करूंक कोणेंच तुजेर कानवळेन दिश्ट घालूंक ना, कोणेंच तुका दया दाखोवंक ना. तुज्या जल्मा दिसा एक कांटाळ्याची वस्त कशी तुका उक्त्यान मैदानार उडयली. हांव तुजे लक्षणां आयलो, तुज्याच रक्तांत लोळून आसलेल्या तुका हांवें पळयलें. तूं रक्तांत पडून आसलें तेन्ना हांवें तुका म्हळें जिये, आनी शेतांतल्या एका झाडा भशेन हांवें तुका वाडोवंक दिलें. तूं वाडलें, व्हड जालें, तरणाटे प्राये पावलें, तुका स्थानां फुटुल्लीं, तुजे केंस वाडले, तरी तूं विणगे आनी उक्तें आसलेलें. हांव परतून तुजे लागींतल्यान आयलो आनी हांवें तुजेर नदर घाली. तुवें मोगार पडसो वेळ आयलो, हांवें म्हज्या शेल्याची देग तुजेर पांगरयली आनी तुजें विणगेपण दाबलें. हांवें सोबत घेवन तुका बास्तेली आनी तुजे कडेन एक करार केलो, उलयता तो सरेस्पर देव. आनी तूं म्हजें जालें उपरांत हांवें तुका उदकान न्हाणयलें, तुजे वयले रागात धुवन काडलें आनी तुका तेलान माखलें. हांवें तुका जरीची मुस्तायकी न्हेसयली आनी तुज्या पांयांक नाजूक सामड्याश्यो वांडो घाल्यो. नाजूक सानाच्या पिंत तुज्या माथ्याक बांदलें आनी एक रश्मी शेलो हांवें तुका भांगार सिंगारान नेटयलें. तुज्या हाताक हांवें कंगणां घालीं, तुज्या गळ्याक सरपळी बांदली, तुज्या नाकाक मुदी घाली, तुज्या कानाचेर आलक्यो उमकळायल्यो आनी तुज्या माथ्यार एक सुंदर मुकुट दवरलो. अशें तूं भांगारान आनी रुप्यान अलंकारात जालें. नाजूक सनाची, रस्माची आनी जरीची वस्त्रां तूं घालतलें. उत्तम पीठ, मोव आनी तेल तुजें काण जावन आसलें. भोव सुंदर तूं जालें, एके राणये सारकें तूं जालें. तुज्या सोब्याक लागून राष्ट्रा मदें तुजी किर्ती गजली, कित्याक हांवें तुका दिल्ल्या वैभवारी ती परिपूर्ण जाली, उलयता तो सरेस्परो. पूण तूं तुजेच सोबायक पिसवालें, तुजी किर्तीचो दुरुपयोग करून एक वेश्यातून जालें. हर एक वाटसुरे कडेन तुवें व्याभिचार केलोय आनी तांचेच तूं जालें. तरी तूं तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी तुजे कडेन एक सासणी करार स्थापीत करतलो. तुवें केलां तें सगळें हांव तुका बक्षितलो तेन्ना तूं ह्या सगळ्याचो उगडास करतलें आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय, उलयता तो सरेस्पर देव. देवाचें उतार्ये. देवाचें उपकार. तुजो राग निवलो सरेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजोवन दिताय. तुजो राग निवलो सरेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजोवन दिताय. आपले देवूच म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सरेस्पर म्हजें बोळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मोळ. वय तोच म्हजो सोडवंदार. तुजो राग निवलो सरेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजोवन दिताय. सोडवणीच्या जरींतलें संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सरेस्पर गिता गाया, ताचें नांव वर्सया. सक्कड परजांक ताची विजमितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. तुजो राग निवलो सरेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजोवन दिताय. सरेस्पराक गिता गाया,
कित्याक ताणें केल्यांत महात कार्या शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा गाजया शिवनाच्या निवासानो आनंदाची उल्हास सोडा कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरसो व्हरतो तुजो राग निवलो सरेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजोवन दिताय. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचे उतार मानून घ्या मनशाचे उतार ते न्हय बगार देवाचे उतार ते. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तोवळ थोडे फारिजेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयेत घे. जेजून तांकां जाप दिली. अरंबरच रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलें अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्ही. आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. ती दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडें ती दोगांनी बगार एकच. त्या पासून देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. ते ताका म्हणाले. तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळ्या सराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन कायद्यानिशी परवणगी दिल्ली कित्या. जेजून ताका जाप दिली. वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोइजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण अरंबातावन अशें नातरलें. हांव तुमकां सांगता जो कोण व्याभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका शिस म्हणाले. दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजर जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें हें उतर सक्कडी मानून घेनात. जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र ते घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मातावनूच अशे आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राजा पासून आपणाकच हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेवं. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. भवनोनी भणिनो ह्या दिसांनी आमी पयल्या वचपांत एझेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांतल्यान वाचप वाचते आसा. आनी आयच्या वाचपांत देव प्रवादे मुखांतर बारीच अपुरबायेन ताणें इस्रायल परजेचो कसो मोग केलो म्हणून हांगासर विवरून सांगता. पवित्र पुस्तकाच्या बरयणाऱ्यांनी देवाक सदांच एका दादल्याचें रूप दिल्लें आसा. म्हणटच देवाक एक लिंग आसा म्हूण अर्थ न्ही. म्हळ्यार आमचो देव दादलो ताचे थंय स्त्रीपणाची कसलींच लक्षणां न्हय म्हूण आमी चिंतचें न्हय. त्या काळाची परिस्थिती तशी आसलें आनी समाज पुरुश प्रधान आसलो. आनी अशें आसतना बरयणाऱ्यांनी देवाक दादल्याच्या रुपान पिंत्रायलां.
आनी इस्रायल पोरजेक सदांच एका सलयेच्या रुपान पिंत्रायला. नव्या तेस्तमेंताक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर पवित्र सभा जावन आसा नवी इस्रायल परसा आनी थंयसर तिकाय होकलेच्या रुपार वा स्त्रियेच्या रुपार पिंत्रायला. आनी हांगासर आमी आयल्या जाल्यार पयल्या वचपाक येता आसतना थंयसर एक चेडू भुरगें जल्मातावन ताची वाडावळ कशी आसता आनी उपरांत प्रायेक बरिल्ले उपरांत तें कशें चलता ह्या रितीचें सक्कड विवरण हांगासर बारीच अपुरबायेन प्रावादीक करता. आनी हें वाचप तुमी परत्यान घरा वचून वाचल्यात जाल्यार प्रत्येक जावन एजिकेल प्रावादेचो 16वो अध्याय हर एक विशय डिटेल जावन थंयसर तो विवरण दिता. एक दोन उतरां तुमकां सांगची जाल्यार पळया. तुज्या जल्मा विशीं सांगचें तर तूं जल्मलें त्या दिसा तुजे बोंबलेची नळी कोणेंच कातरूंक ना. तुका उदकान धुवन नितळ करूंक ना. तुज्या आंगाक मीठ घुसटूंक ना. फळयांनी तुका गुट लावंक ना. आनी हाचे पैकी एक वस्त पर्यंत तुजे पासत करूंक कोणेंच कनवळेन दिश्ट घालूंक ना. पळया, एक भुरगें जल्मल्ल्या वेळार कसल्यो सक्कड संगती वा करण्यो थंयसर करूंक आसात हें सक्कड विवरण देव हांगासर सांगता. म्हळ्यार हाचे तावन आमी शिकयत गे देव कितलें पर्टिक्युलर जावन डिटेल्ड जावन आमकां जाणा आनी आमचो तो मोग करता गे म्हूण. गुंपिनल्ली गोविंद करचो देव न्ही बगार आमकां हर एकल्याक व्यक्तिगत जावन पर्सनल जावन मोग करचो देव तो. त्या देखून जेजू जुवांच्या वांजलांत सांगता की कशें एक गोवळी आपणाच्या शेळयांक तांच्या नांवान वळखता की तशें हांव तुमकां वळखता. पण आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या नांवान वळखुचो देव तो. आतां इतलें सक्कड मोग काळजी दया एटेन्शन दिल्ल्या देवाक इस्रायल परजा कितें करता? तिरस्कार करता. तिरस्कार करता. पळय हांगासर देवाची बेजारायेची उतरां पळया. भोव सुंदर तूं जालें. देवान ह्या इस्रायल परजेच्या वाडावळींत पर्सनल केअर काडून गेल्लें आसा. आनी आतां कितें जाता? ही इस्रायल परजा वाडटा, सोबायेन भरता, एका राणये भशेन जाता. तुजे सोबायेक लागून राष्ट्र मोदें तुजी किर्ती गजली. कित्याक हांवें तुका दिल्ल्या वैभवा वरवीं ती परिपूर्ण जाल्ली. जर इस्रायल परजा सोबीत जाल्या घटमूट जाल्या जाल्यार कोणाचे आदारान? देवाच्या आदारान. पूण आतां कितें जाता? तूं तुजेच सोबायेक पिसवलें. तुजे किर्तीचो दुरुपयोग करून एका वेश्या बरी तूं जालें. हर एका वाटसुऱ्या कडेन तुवें व्यभिचार केलोय आनी तांचेंच तूं जालें. इस्रायल परजा सोबायेन भरतना, हातान पयशे येतना, कुडीन घटमूट आसतना, त्राण आसतना, तालेंतांनी भरतना आपल्या देवाक विसरता आनी एके वेश्ये भशेन मेळ्ळेल्या फाटल्यान वेता. म्हळ्यार देवाक तिरस्कार करता. कार्य जालें वयस म्हणलें बरी, देवाची वळखूच ह्या इस्रायल परजेक ना. इस्रायल परजा कोण मगाळ भोवन नेबडिनो? चरित्रेंतली इस्रायल परजा न्ही. इस्रायल परजा हांव आनी तूं. देवान आमचेर इतलो मोग दाखयल्लो आसता. जर आमी देवाक अनुपकारपण दाखयता जाल्यार, देवाक पाठ करून चलता जाल्यार, देवाक विसरून चलता जाल्यार आमच्यागे निर्भागी दुसरें कोणूच ना. त्या देखून इस्रायल परजा आज एजेकिएल प्रवादे मुखांतर देव परत्यान आमचें समर्पण, परत्यान देवा लागीं आमचो तो संबंध नवीकरण करून रुता करूंक आनी त्या मोगाक फाटी येवंक आनी त्या मोगांत सदांच आसूंक आपण दिता. ही कृपा आमकां सुमेस्तांक ह्या येवकरिस्ता मुखांतर फावो जावं.
Abba Bapa serginca Gibundu giwai Rita masa Kristaca Diangka butlu Bundia waina Sengging Bapa Jiwanam ce Di tau tukam Buruangka Tuji krepa Dusre kence Amkanaka Bapa Serkinca Gibundo Giwai Retamasang Kristaca Diangka budlu बहुन निबडिनो आम्ही भेटूंचे बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मंत तसले जाऊन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या बोयसपीच्या देवा श्रेष्ठोर म्हणून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा आम्ही तुका भेटूंची देणी ती तुझे एकाकुलतेन आमच्या हातांतूनच घालताय तुझे पदवेन ती बदलताय आणि आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां ती दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तू मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातूय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशी आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व कळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त तुझ्या मोगाच्या पुता वरवी आम्ही तुका दिन वसूंक फावो हो खायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय पातकंतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्रत्मे वरवीं अहंकार मरयेचे उदरींत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी सुमेस्त भक्तां संगती तुझे महिमेचे कीर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या विभावान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे बोगसने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta sugut purgatoria Jesu melo Jesu jiwan salam Jesu novyan yitolo Jesu melo Jesu jiwan salam
जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिले आम सुमेस्तां पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या राजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेळ्ळे आनी तुज्या आमच्या भाव भयणींचे काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पसजडीत मुखार मोठ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजे तिजो पती, भगवंत धर्मदूता आनी सरकळी तुका नवऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणाक सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयले मागणे सांगाता भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सुबसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकेंतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जीवनाक आपण लाभलेली सुभागी. तुम्ही आते मुजदरीचे म्हाका फोना पूण उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
आणि बुरवोसू जाचिनी वाटे सांगात मोसू. प्रार्थूया. मुगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या सताच्या उसवडान आमी तिरायेन जियेव. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. काळजा येचीचूच्या पाक्या बुसवणेच्या मोका सगळे साश्या आमकां साडू नाका. मोका सगळे साश्या आमकां साडू नाका. वळिता जेजूच्या दिवकाळसा. वळिता जेजूच्या दिवकाळसा. मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे.